नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचो येवकार. हांव दीप्तिका कोडकार. सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण. सोहम स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामा वयल्यान फसयतालो चलयांक. क्लासी अटेंड करिनासतना भोंवतालो हेर शाळांनी. इंधन तशेंच गॅसीच्या पर्यायांचेर दियात भर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचो राज्यांक सल्लो. इंधन संकश्टाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यांची जाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं बसका. पणजी महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदां खातीर शुक्रारा अर्ज केले दाखल. दोनूय पदां खातीर निवड प्रक्रिया जातली 30 मार्चाक. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात सायबर पोलिसांनी केली व्हडली कारवाय. केरळच्या दुबाविताक केलो अटक. ट्राया आणि सीबीआयचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून लोकांची व्हॉट्सअॅपा वरवीं करतालो फटवणूक. मडगांव नगरपालिकेच्या गार्डनांतल्या सुमार 3.96 कोटी रुपयांच्या पुनर्बांधणी कामाक खर विरोध. आमरण उपोषणाक सुरवात. हो प्रकल्प बेगोबेग करचो रद्द. काँग्रेस फुडारी चिराग नायकाची मागणी. आणि गोयच्या दर्यादेगेर पर्यटन हंगामाक नेटान जाल्यार सुरू. सिलिंडराच्या उणावाक लागून शेक वेवसायिकांचेर आयला हावळ. सरकारान वेवसायिक गॅस सिलिंडरांचो मागचो खाशेलो कोटा. शेक ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षाची मागणी. आता खबरो विस्तारान. पणजी नगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदां खातीर शुक्रारा अर्ज दाखल केले. रोहित मोन्सेराताक परतून एक फावट महापौर पदाचेर प्रवेश मेळटलो जाल्यार उपमहापौर पदां खातीर वसंत आक्षिकराचें नांव निश्चित जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. दोनूय पदां खातीर निवड प्रक्रिया 30 मार्चाक जातली. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 तारखेक मतमोजणी जाल्ली. रोहित सेगीत 6वे खेपे पणजे महापालिकेचो महापौर जातलो. फुडले विधानसभा वेंचणुके मेरेन रोहित महापौर पदाचेर उरपाची शक्यताय आसा. पालिका महामंडळाच्या नव्यान नेमिल्ल्या नगरसेवकांची पयली बसका 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आपयल्या. ह्या दोन पदां वांगडाच ह्या वेळार एक स्थायी समिती आनी एक खाशेले सल्लागार समितीची वेंचणूक जातली. हाचे आदी भाजपाच्या आदारान चलपी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजे पॅनलान पालिका महामंडळाची वेंचणूक भोवमतान जिखून आयिल्ली. ह्या पॅनलाक 30 पैकी 27 जागे मेळिल्ले जाल्यार उत्पल परेकराच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे 3 उमेदवार जैतिवंत जाल्ले. See, the casino people have an issue with, the casinos themselves provide a lot of business, a lot of employment to the people of Bangalore. So in terms of that front, there is nothing that I can do about it. And until an alternative plan is handed over by the same people who are opposing it, about that issue I will not speak. The people have a lot of issues with, like, say, traffic, the behavior of the taxi drivers, behavior of these people and everything. All of that I want to rectify. So that I'll also be going out in the evenings and in the nights to make sure that the traffic process is all streamlined with the police force and everything. So I've given a commitment that we will resolve everything. So within these 8 months, I want to at least begin the process or resolve most of these issues. About the even about the barricades and everything, there was an issue now. Everywhere wherever they're using barricades as signages, we've already removed all of those things. Right? Where they're using it for proper police work and everything, we have left those. We have no interest in taking those out also. Against the casinos, like I said, now if these people do not have a plan for what happens after the casinos, there is nothing more for us to talk about. My stand has been pretty clear. In terms of now, see, there are certain areas that have been affected. Now, see, Vitals Ward especially, now that Santome area, that Fontaine area, those are particularly affected by the casinos, right? Now, those areas we have already deployed wardens and we have given those people my full commitment that over the next 5 years, as long as we are here, we will honor all of our commitments and we will bring down a lot of those issues. See, our plan is over the next 5 years to we cannot get it done 100%. Right? So I will start by improving it by around 20% or whatever each year until the problem is resolved. It will take time. We are the only council that has made steps to even rectify any of these issues. We'll continue about it. स्मार्ट सिटीचे काम म्हटलं पळय सीबीआयचे काम तुम्ही नेहमी फाटल्यान घातले पण आता तो फूल प्रॉब्लेमूच जालो थंयसर कित्याक वयता थंयसर ते खणून दवरता आनी चालू जाता. See, in certain areas there is an issue. Sewerage problem. Yeah. So now in Santanis there was an issue with this whole sewage line. There was a problem at the pump at the station itself. There was a problem with that. So we had during the smart city meeting also I had told the contractors that we would take it up seriously if they did not think.
So they are working on it. So now I will check again once we get back, see what the result. इवन सांतिनेज खाडीचेर तुम्ही खूप क्रोड्स ऑफ WIDN काम हातीन घेतले आणि खूपशे पोस्ट तुमचे मोडले. That again also, see now that they आता had पहिले tried. सेम सिच्युएशन आहे सर. I agree also. See that the Santanese issue is a very big issue. It is not as simple as WLD coming and putting aerators and whatever it is. That it did not work. Okay? It didn't. I've been forced to admit also. Everyone can see. Now what we want to do is we want to. I've spoken to Minister also. What we want to do is we want to convene a meeting of basically every single department. What we want to do is we want to build a comprehensive plan. Okay, that will include both Talegaon and Panjim. See, both constitute. It initiates in Nagali over there and flows through. So we want to basically have tidal flow that's restored. We want to make sure that sewage is not dumped into it, that garbage is not dumped to it, and different technologies. So we have to see. Hopefully in the next 3-4 months I want to have a proper plan that I can present to the people and say this is what our plan is and ask for feedback on how to. बट स्मार्ट सिटीन आणि WIDN इतले पैसे मोडले पण सांतिनेज खाडीचे तर वेस्ट ऑफ मनी कशें न्हू कितें कांयच झालें ना त्याचे. See, it happens with projects also now. I agree, it didn't work. There's nothing that I can do about that now. They tried their best, now it didn't succeed. There were other issues that they faced. I cannot speak about what happened in the past also. What I can promise is that we hope to resolve this thing in the future. It was an issue, but we hope to resolve it. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सायबर क्राईम पोलिसांनी डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीच्या प्रकरणात व्हडली कारवाई करीत केरळात दुबाविताक अटक केली. सुमार 90,85,000 रुपयांची फसवणूक केल्या. दुबावित स्वतः ट्राय आणि सीबीआयचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका दादल्याक व्हॉट्सअॅपाचेर धमकी दित ताचे कडल्यान पैसे ट्रान्सफर करून घेतले. या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी दुबाविताक अटक केल्ली असून फुडलो तपास सुरू आसा. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात सुमार 3.96 कोटी रुपयांच्या 2 माळयेची इमारत आणि नवनिर्माण कामांखातीर खर विरोध काँग्रेस फुडारी चिराग नायकान केला. हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी चिरागान करीत आमरण उपोषणाक सुरवात केल्या. पळयात. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात 2 माळेची इमारत आणि नवनिर्माण काम करपाविशींचो थळाव्यामदी बोवाळ चल्ला. खंयचोय प्रकल्प हाताक घेवचे पयलीं तो कित्याक गरजेचो ते सांगप आणि थळाव्या लोकांक विश्वासाक घेवप गरजेचें आसता. गरजेचो पार्किंग प्रकल्प जायनासतना हे खंयचे घेवन आयला असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. मजगती मडगाव गार्डनात बांदपा खातीर उक्ती केल्ली निविदा बेगोबेग GSIDCन स्थगीत करची अशी मागणी समाज वावुरपी प्रभाव नायकान केली. लोकांचो विश्वास मेळोवप आणि प्रकल्प चालीक लावप महत्वाचें अशें तांणी स्पश्ट केला. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला. आमी हांगा बोवाळ करपाक एकठांय जावना आणि लोकांकूय गॅदर करूना, बट टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन पास केल्ली आसा, ज्याचो युसेज कोणाक खबर ना. आनी हे गार्डन मडगांवकाराचे तुमी पळया, हांगा मेंटेनन्स 0 आसा. कोणाक कांय पडून गेल्लें ना. गार्डनान भुरग्यांनी येवपाक जाय, हांगा भुरगीं दिसना कित्याक लोक भितात. हांगा सेक्युरिटी ना, मेंटेनन्स ना, फाउंटन्स बंद पडल्या. कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना. पाड पडिल्ले आसा. सरकाराक पडून गेल्लें ना, मडगांवच्या आमदाराक पडून गेल्लें ना, म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक पडून गेल्लें ना. आतां येदे व्हडले अडंबर 4 कोटीचे ते हांगा उबारपा सोदता. कोणाक खबर नाशिल्लें, खंयच्याच मडगांवकाराक खबर ना ही गजाल, म्हणून आज हांव हें सांगपा खातीर बसलां आणि सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आज हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसलां. Can they even think about building a 2-story structure over here? कित्याक मनान खूब वायट दिसलें. ज्या तरेन लोक सांगता पळय, मेन म्हणल्यार कितें आसा, आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा हांगा एक्झॅक्टली कितें येता. कोण स्पश्ट तरेन सांगना. आतां कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोर रूम येता, कोण सांगता आनी कितें येता. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड अशें की बाबा हांगा येवपाचें कितें आसा. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खुबूच त्रास जाता. दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स, नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. जे डेव्हलप करूंक सोदतात बिल्डींग, ही बिल्डिंगाचो वापर कित्या खातीर आसतलो.
कितें ते बिल्डिंगेन आसतलें हातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाची गरज आहा कित्याक सगळ्यांचे गार्डन म्हणटा तो इतिहास आहा आगा खानान दिल्लो जागो आगा खान गार्डन म्हणटाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता सो इट इज द वेल्थ ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील एरिया सो सगळ्या रेजिडंटांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑफ कन्सेप्ट जावपाक जाय एक इश्यू थंय असो आहा की अजून मेरेन पार्किंग डेव्हलप करूंक शकना सरकार आनी कावन्सील त्या जाग्यार आनी खंयची एक्टिविटी करप जंय गाडयो घेवन लोक येतले ही एक्टिविटी अनटेनेबल हो आमचो लिंडन चेअरपर्सन आसतना ताणें ट्रान्सफर केल्ले पार्किंग स्टार्ट करपा खातीर अजून मेरेन तें कित्याक जायना तें जायनासतना हें खंयचें घेवन आयले सो खूब प्रश्न आहा ताची उतरां म्हजे कडेन ना उतरां रुलींग कावन्सिला कडेन आहा आनी ताणें तें सांगूंक जाय आज हांवें GSIDCक एक मेमोरेंडम दिला मडगांव म्युनिसिपालिटीचें जें गार्डन आसा ताका एक सगळ्या मडगांवकारांचो इमोशनल कनेक्ट आसा तो कनेक्ट काबार करपाचो सध्या हांगा प्रयत्न चालू आसा बिडर्स आसा तांकां हांव वॉर्न करपाक सोदता की तुमी जे बीड करता ते तुमी सांबाळून बीड करचें चिंतून बीड करचें कित्याक जो मडगांवकाराचो एंगर आसा तो फाल्यां तुमकां फेस करचो पडटलो आमी त्या मडगांवकारांक विचारून तांकां सारकें कन्सल्ट करून आमी फाल्यां रस्त्यार येवचे पडल्यार सगळे रस्त्यार येतले प्रोटेस्ट करचे पडल्यार प्रोटेस्ट करतले एजिटेशन करची पडल्यार एजिटेशनां करतली आनी समज फाल्यां लिगल एक्शन घेवची पडली जाल्यार आमी लिगल एक्शनूय घेतले जाल्यार थंय आमी फाटीं सरपाना गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळगणेकार. गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटन हंगाम पुराय नेटान चलत आसतना शेक वेवसायिकांच्यो अडचणी मात अजूनय तश्योच आसात. वाडटे मागणेक लागून गॅस सिलिंडराचो उणाव जाला आनी शेक धन्यांक व्हड आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. हे फाटभुंयेर शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोझोन शेक वेवसायिकांक खातीर कमर्शियल गॅस सिलिंडरांचो खाशेलो कोटा दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या ह्या वेवसायाक थाकाय मेळटली काय हाचेर प्रशासन कितें निर्णय घेतले सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. सिलेंडरचे शॉर्टेज आहा सो शेक्स कशें चलता सिलेंडर ना आपले आता थोडे आमचे शेकवाल्यांनी इंडक्शन आनीक डिझलाचे स्टोव घेवन थोडे तशें करता बट कितें आहा थोड्यो जे आमचे डिशी आहा त्यो गॅसीचे भायर करपाक जायना ताका स्पीड जाय पडटा चायनीज बरें स्पीड जाय पडटा आनी ते सो आतां आमी कितें थोड्यांक कोणाक जाता तेंकां हेल्प केला थोड्या जाणांनी सबस्टिट्यूट करून केला बट प्रॉब्लेम कितें जाता अशें करून चल्लें जाल्यार म्हाका थोडे बंद करपाक सोदता सो आमी मागता गव्हर्मेंटान आमकां कितें हांवें एक्चुअली CMाक लेटर केल्या टुरिजम मिनिस्टराक केल्या की आमकां सिलिंडर आमकां एक कोटा दिवचो आतां इवन प्रायम मिनिस्टरान 50% धाडटा म्हूण सो सप्लाय दिता म्हूण 50% सो 50% आमकां एक थोडी पर्सेंटेज शेक ओनर्सांक म्हूण एक सेपरेट आमी कोटा CMा कडेन रिक्वेस्ट करू सो ते जर तुमचो एक कोटा दिल्यार तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले काय प्रॉब्लेम सॉल्व जाले टील आतां पळय हे प्रॉब्लेम जाल्यार पूण टुरिस्ट ना जाल्यार कांय करपाक जायना न्हू सो थोडे कडेन बेगीन बंद करतले सो ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान कितें कंपन्सेशन दिचें नेक्स्ट रिन्यूअल येतले तेन्ना नेक्स्ट रिन्यूअल येता तेन्ना देखता आनी आतां रिन्यूअल ना आतां नेक्स्ट पॉलिसी सो 3 years काबार जाली नेक्स्ट पॉलिसी तेन्ना आमकां कितें फी रिड्यूस करची सो सगळ्यांना बेनिफीट जातलो. मडगावच्या दवंडे वाठारात चालू आशिल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून थळाव्या लोकांमदी तिडकीचे ल्हार पातळ्ळां. बेकायदेशीर काम चलता असो आरोप करून नागरिकांनी सरळ पालिका महामंडळाकडेन धाव घेतली. पळयात पुराय बातमी. दवंडे वाठारात रावपी थळावो नगरसेवक लिंडन परेरा हांच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी मडगाव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकाराची भेट घेतली. ह्या वेळार संबंधीत बिल्डरा कडेन गरजेचे परवाने नाशिल्ल्याचे गंभीर आरोप जाले. प्रकल्पा भोंवतणी उबी केल्ली फेन्सिंग आनी जायरातीचे तकटे बेगोबेग काडून उडोवपाची मागणी नगरसेवक परेरान केली आनी ही सुवात नागरिकां खातीर उक्ती दवरची अशी आपली भुमिका उक्तायली. मजगती पालिका अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाचो परतून नियाळ घेतले आनी नेमांचे कसले उल्लंघन जाल्यार संबंधीत बिल्डरा आड कारवाय करपाचे आश्वासन दिले. आता ह्या प्रकरणात प्रशासन खंयची पावलां उबारतले हाचेर थळाव्यांचे लक्ष केंद्रीत आसा.
तेणेन सांगलेलें की हे सीओ ते फेन्सिंग घातला थिंगा विथ एडवर्टिजमेंट घातलेले सो ताका रिक्वेस्ट केलें तांकां वचून काड म्हणून सो हांवें सीओक लास्ट विकाक सांगलेलें ते फेन्सिंग आनी ते सगळे कोण तरी आहा ते काडपाचें म्हणून कित्याक रेजिडंटाक हेका नाका हिंगा आनी आयज कित्याक सीओन आयज इन्शुरन्स दिला विथीन सम 48 hours म्हणटा तो विथीन 1 or 2 days गिव इट सम टायम म्हणला इन्स्पेक्शन ऑल्सो बीन डन बाय द इंजिनियर्स द जेई एंड एमी so the report has been to be put up and after the report the hoardings and the advertisement and the pondre ki ahite will be removed and I ensured the residents that I'll follow up with this matter and I'll see that thing will be removed. License asa pun tanka license has been applied for it but has not been issued. So unless the license is issued, that hoardings and the advertisements should not be put, as to me that things should be removed. Two people approached to me. I already conducted inspection, technical section. They will submit the report. And accordingly, I will act. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकारणेकार. म्हापसा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयान लुत्रा भावांक धपको दिलो. भलायकी खात्याची बनावट एसओसी प्रकरणात गौरव आणि सौलभ लुथराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. रोमियो लेन नायट क्लबा खातीर दुबावितांची बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सोऱ्याचो परवानो घेतिल्लो. Today the matter was fixed for orders on anticipatory bail. The court has pronounced the order that it is rejected. Both the anticipatory bail applications have been rejected. We are yet to get the detailed judgment. Only once thereafter we will be able to comment on what is our next course of action. So तुम्ही कितें हायकोर्टान घेता पळयल्याशिवाय करपाक डिफिकल्ट न्हू कितें आतां ऑर्डर कितें आसा वॉट एज वेट विथ द जज आमकां कांयच खबर ना दिसूंक नाशिल्लें. आमकां पॉझिटिवली दिसतालें ग्रांट करतली म्हणून कारण ताका अजय गुप्ताक ऑफकोर्स बेल ग्रांट केल्ली कारण ह्या हातून आमकां केन्ना अरेस्टूच जावंक ना. सो वी आर नॉट शुअर वॉट इज वेट विथ द कोर्ट. त्यांचा ग्राउंड तसाच आशिल्लो की अजून तांकां पोलीस कस्टडी मेळोंक ना डायरेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन मेळोंक ना. हय पण आमी तेंच आर्ग्यू केल्लें आतां सगळें ओरिजिनल एलिजिटली फॉल्स डॉक्युमेंट एवरीथींग इज विथ देम म्हणून आमची आतां कितें गरज आसा कस्टोडियल इंटरोगेशनाक दॅट इज वॉट वी हॅड आर्ग्यू आनी आमी तें सायनूय करूंक ना. आमचे कडेन तें एनओसी येवंकूय ना येवंकूच ना जाल्यार सायन थंयच्यान करचें म्हणून आमी सगळें आर्ग्यू केल्लें. सो वी वील हॅव टू सी हाव द कोर्ट हॅज डेल्ट विथ आवर आर्ग्युमेंट्स. पोर्तावाडा शिवोले बिबटो दिसा उजवाडाक शेतान दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्या. हे विशीं संबंदीत खात्याक कैद केले उपरांत बिबट्याचो सोद घेवप सुरू आसा अशी माहिती मारना शिवोलेचे सरपंच अमित मोरजकर हांणी दिली. बिबटो वाघ हो येयलो हिंगासर आनी म्हाजो कामां बी वयताना पयलो सद्या तो हिंगा रावलो म्हणून आमी ताका हो धरून ताजेर आमी फोटो मारलो. पूण आमी खूब भियेलीं म्हणटकूच आमी बेगीन फॉरेस्टाक तांकां फोन मारलो. मागीर आमचो सरपंच येयलो आनी तेणें सगळें फास्ट केलें. आजुनूय सोदताय ताका ते पूण तो मेळ्ळो ना आमकां. पूण मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागता पूण पयले स्वाती आमकां देवान राखलो हितूलो लागीन म्हज्या घरा कुशीर रावन तेणें आमकां कांयच केलें ना म्हणून. पूण मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आमी मागताय. मॅम हेज्या पयलीं तुमकां दिसला तो ना फर्स्ट टायम पयला हांवें. फर्स्ट टायम पयला देखून ताका चोवन भियेलीं आमी सारकीं कित्याक म्हज्या घराचेच कुशीन न्हू तो आनी कितें जावं शकतालें. म्हजो घोव सकाळी कामां गेला तेज्या कुशींतल्यानूच गेला ताका देखून हें केलो पूण देवानूच राखलो न्हू ताका कितें जाता आसलें. सारकी भियेलीं म्हळ्यार आमी आजुनूय आमी भिवनूच आहाय ताका चोयन. काल म्हाका एक सांजचो फोटो येयलो आमच्या नेबराचो. सो म्हाका म्हणाले असं आपल्या कजनाच्या घरा कडेन भयणीच्या घरा कडेन येयला आनी समजत आमी फॉरेस्टाक फोन मारून हांव थंय गेलो विजीट केलें. तेन्ना तेणें फोटो काडलेलो तेज्या चेडवान फोटो काडलेलो. तेजेरूच कळ्ळें की खरी गजाल. सो समजत फॉरेस्टर येयलो तेणी आपलो प्रोसिजर केलो. सो मागीर लोकांक कळयलें की मातशी सेफ्टी घ्या. सो आयज अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्टाची टीम येयली आखी आनी तेंच्यांनी सर्वे केला. आतां तेंच्यांनी आपले ट्रॅप जावं कितें आपलो प्रोसिजर सगळो केला तेंच्यांनी. सो हांव पयलीं फेक गजाल समजलेलो की आतां AI लोक फोटो धाडटात न्हू. सो ना खरी गजाल पण आपल्या तोंडान सांगलें आपूण हो फोटो काडना म्हणून. फर्स्ट टायम गजाली हय मान्या बीन कितें दोंगर आसा न्हू आमी एक्सपेक्ट करता कितें मान्या वाडयेन व्हडलें जंगल आसा. सो मे बी ते पूण हें आतां मिडल खंय जालें न्हू. सो शेता कडसून कशें कितें कांयच कळना आनी ताका एक्झिटूय ना वचपाक. सो मे बी ते फॉरेस्टर म्हणटा की तो थंय आसा म्हणटा. ते कुत्रे म्हणटा
नेबर्स म्हणटा की खूब भोगतात एक जालें काय न्हू इतले भोगपाचे आवाज येता खंय सारको सो मे बी तो तांकां सायडच आसतलो कुत्र्यांक मागता लोकां कडेन सेफ्टी घेवची रातचे मातशें ट्रॅव्हलिंग कित्याक ती इंटरनल रस्तो आहा न्हू ते दिसला पळय न्हू ती बारीक पॉयंट सो गाडी ते फास्टी चलोवंक मेळना सो मागता लोकां कडेन मातशें अवॉयड करचें आनी सकाळी जे कोण मॉर्निंग वॉकाक वयता मेन चीज लोक 4:30 वयता शिवोले मॉर्निंग वॉकाक सो मातशें काळजी घेवची आपली इंटरनल रोडाक मातशें वयचें न्हू मेन रोड कितें आहा ते वॉकिंग घेवचें फोंड्या तालुक्यात जायत्या गरीब नागरिकांनी जमनी रुपांतरा खातीर अर्ज केले आणि सध्या 224 अर्ज प्रलंबित आसात हे फाटभुंयेर कलम 39 रद्द करचो न्हय पूण तातूंत दुरुस्ती करून वर्गीकरण करचे आणि जमनीची मर्यादा थारावची अशी मागणी प्रोबस क्लब फोंडेचे ज्येष्ठ नागरीक संघटनेन केल्या संस्थांक समाजसेवेच्या संस्थांक तशेंच वैयक्तीक अर्जदारांक हाचो फायदो मेळपाक जाय अशें मत तांच्यांनी उक्तायलां देवस्थान आसा ताका दुसरे निर्माण हेल्थ हॉस्पिटल ताका दुसरे अशी स्टेजीस करपा जाय मागीर 39 डेज काय बरोबर न्ही कित्याक ताजे पासून न्ही आज 224 लोक आसा तांचे कितले हाल जातले तांणी 2 वर्सां त्रास करून तांकां जे मेळ्ळा तांची परिस्थिती कितें जातली हाचो थोडो विचार जावपाक काडनाक म्हणना पूण चेंजीस करा जशें 16B वयल्यान बदल करून 17(2) जालें 72 म्हयन्यान आतां 39 जालें तातूंत जर थोडेशें चेंज करून हे जर लोकांक एडजस्ट एकोमोडेट भितर करत जाल्यार तें आमकां दिसता की तें चड बरें आसता तेन्ना तुमी कितेंय बदल करतना आमकां सांबाळून करात स्क्रॅप करचो न्हू म्हणजे बारीक लोक जे पळय आसात तांकां सांबाळून करपाक 39 स्क्रॅप करचो न्ही 39 स्क्रॅप करचो न्ही म्हणटा स्क्रॅप करचो न्हू म्हणटा 39 स्क्रॅप करनाका तातूंत खूब गरीब लोकांक फटको बसतात 39 एक मॉडिफाय करात दुसरो वाडा कितेंय करात दुसरो लो वाडपाक ताका वेळ लागता आनी ते मॉडिफाय करून बारीक जे गरीब लोक आसात संस्था ज्यो आसा काय तांकां सांबाळात गोयचा आवाज शुक्रारा संसदेत प्रतिनिधित्व जालो दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान 0 ओव्हरा वेळार राज्यातल्या गंभीर प्रश्नांचेर केंद्राचे लक्ष ओडले ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर ताणें खर भूमिका घेतली कसिनोचो वाडत आशिल्लो प्रभाव कलम 39 खाला जमनींचे रुपांतर शाळा आनी महाविद्यालयांच्या लागसार वाडत आशिल्लो ड्रग्साचो धोको गोयच्या तरणाट्यांक आनी संस्कृतायेक त्रासाचेर उपाय काडपाची गरज तांणी उक्तायन केंद्राक राज्य सरकाराच्या कामगिरीचे ऑडिट करपाचो सल्लो दिलो नाजाल्यार खर निर्णयांची मागणी केली आता ह्या आवाजाक केंद्र सरकार कसो प्रतिसाद दिता ते पळोवप म्हत्वाचे थारतले पळयात कॅप्टन विर्यातो देव बरें करूं सभापती हांव आयज उलोवंक सोदतां आमचें गोंय शार जें देवाचें देणें जें आमकां देवान शेतां भाटां दोंगर रानां दिल्लीं आसा एक ब्युटिफूल डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन कितले शेकडे जाले बट आतां सद्या असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की आमी जें टुरिजम प्रमोट करता तो चड फोकस आसा काजिनोचेर आनी गोंया आमकां लास वेगस जाल्लें नाका कित्याक तरणाटे आसा यूथ ते बळी पडटा दे गेट ट्रॅप्ड इनटू काजिनो कल्चर त्या खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करतां कित्याक सद्या आमचे कसले कसले कायदे हाडल्या 39 हाडला आनी कित्याक आमचे जमनी सगळे विकीत आसा सो आमच्या लोकांक खुबसो हुस्को जाल्लो आसा नेक्स्ट म्हळ्यार आमची इश्कॉलां आसा कॉलेजी आसा थंय ड्रग पेडलर्स भोंवता आमच्या वांगडीन डॉक्टर अमरजीत सांगलां की ड्रग पेडलर्स जाता पंजाबान तशें गोंयांय आमच्या जाता दीस इज अ डेंजरस थ्रेट मॅनेज टू यूथ आउटसायड स्कूल्स एंड कॉलेजीस हांव सेंटराक रिक्वेस्ट करतां की ऑडिट करात आनी NCB आसा तांकां एक बरो फोर्स दिवन विथ लोकल पुलीस दीस मॅनेज शूड बी स्टॉप्ड वन्स एंड फॉर ऑल नाल्यार ह्या सरकाराक काडून उडया देव बरें करूं मान्य सभापती सांगे तालुक्यातल्या उग्या वाठारात बेकायदेशीरपणान खणकाम सुरू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ दाखल केल्ली ते प्रमाणे शुक्रारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन भेट घेत पळोवणी केली कारवाय करपाचे आश्वासन दिले कागाळदारान केल्ले कागाळी प्रमाण खणकामाक लागून सैमाची नाशाडी तशेंच ब्लास्टिंग आनी जड वाहनांची येरादारी सुरू आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे तेन्ना ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग लक्ष घालची अशी मागणी तांणी केल्या फाटल्यान तिचो सर्वे 39 आयज गोवा पोल्युशन बोर्ड येयल्लो हिंगा इन्स्पेक्शनाक आनी हांवें तेंका वळोन हिंगा दाखयलें आनी तेणें तें चोयलें
आनी आतां मिडिया बद्दल सांगता नाला सगळ्या ती माथ्या ती नालां देंवतली आनी हांव वायड एज अ चेअरमॅन उगे पंचायतीचो तेका लागून म्हाका जाता तें वायट दिसता तेका लागून हांवें फुडें सरलां आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें इतलें म्हाका मागणी. कंप्लेन केन्ना केल्ली तुवें? कंप्लेन म्हयनो जालो कंप्लेन केली. आज इन्स्पेक्शना येयले हय. आनी इन्स्पेक्शना कितें सांगलें सद्या आतां कितें ना सांगलें म्हाका तुमकां? कांय सांगला ना तेंकां दाखयलां कितें जालें तितलें. हेजे पयलीं तुवें आनी कितल्यो कंप्लेनी केल्ल्यो? हांवें ते मायन्स हांवें केल्ल्यो सगळ्यांक केले. मागीर इन्स्पेक्शन जालां म्हळ्यार त्या इन्स्पेक्शना अजून रिपोर्ट म्हाका मेळ्ळा. आनी सद्या ही क्वारी जी चलता हेजेर लिगल आसा काय इलिगल तुमचें म्हणणें प्रमाण? इलिगल म्हणटा ती. इलिगल कित्या लागून कितें अशें? हांव इलिगल म्हणून हांवें तेजेर कंप्लेन केलो आहा तेन्ना प्रूफ जातलो इलिगल कितें आहा तें. म्हाका जेन्ना म्हाका फुडें वचपा जाय कोर्टान वचपा जाय कोर्टान फुडें वचपा तयारी म्हगे चलता आनी हायकोर्टान पिटिशन फायल करतलो हें म्हगे करपाचें आसा. गव्हर्मेंट ऑफिशियल हेजेर अजून काय कित्या लागून ते एक्शन? गव्हर्मेंट ऑफिसियल घेयना कित्याक तेंका कितें मेळटा आसतलें तेका लागून ते गव्हर्मेंट ऑफिसियल हें करपाक न्हय. तुमी खंय खंय पण आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसलेल्यो? सगळ्याक केलो आख्खे पुलीस धरून सगळ्याक कलेक्टर धरून मामलेदार सगळ्यांक केलो. येवन इन्स्पेक्शन केलें पूण अजून कांय कंप्लेन? कांय जायना आनी ते कांय एक्शन घेयनाय. तूं आतां कितें सांगपाक सोदता आतां हेजेर? मगे आनी फुडल्यान कांय कंप्लेन कांय करपा ना तेका हायकोर्टान पिटिशन फायल करपाचें इतलें मगे हें चलता. जैव इंधन, सौर उर्जा, गोबरधन, विजेचेर चलपी वाहनां आणि पायप नॅचरल गॅस जोडणी वाडोवपा सारख्या पर्यायी उर्जा स्रोतांक चालना दिवपाच्या यत्नाक गती दिवची अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक केलें. तशेंच राज्यांच्या सक्रीय सहकार्यान तेल आनी सैमीक वायूचो देशांतर्गत सोद वाडोवपाचो म्हत्व तांणी स्पश्ट केलें. अस्तंत आशियांत हालींच घडिल्ल्या घडणुकांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती आनी ताचो भारताचेर जावपी संभाव्य परिणाम हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी राज्यपाल वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसका घेतली. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंय गोंयकारपण राखपा खातीर